जिल्हा पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक आणि ताचो निकाल 22 डिसेंबराक जातलो। ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली। ह्याच जाहीर केल्ल्या उमेदवारां वांगडा सोमारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बसका घेतली। वेंचणुके खातीरचे मार्गदर्शन, नेम आनी वेंचणूक कशी जिखपाची हाचेर उमेदवारां वांगडा चर्चा जाली। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत एमजीपीक 3 सिटां दिल्यात। उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी मंगळारा जाहीर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच ज्या वाठारांतल्या अपक्ष उमेदवारां वांगडा युती केल्या तांकां भाजपा तेंको दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले। ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशेंच गोंयांतूय झेडपी वेंचणुकेक ते हारतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावट कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या। ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्ली। ह्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उलोवप केले। ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला। पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो। उपरांत केळी, कवाथे तशेंच सुपारीच्या झाडांचे लुकसाणूय ओमकार हत्तीन केल्लेले कळटा। ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं मातशी भिरांत पातळ्या। तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मांडून बशिल्ल्यान भंयान कांय भुरगीं शाळेंत लेगीत वचूंक ना। सध्या रान खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आसात। मडगांव रेल्वे स्टेशन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला। भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथीचेर रावतात, थंयच न्हिदतात, जेवतात तशेंच सोरो पिवन थंय धुमशणाय घालतात। ह्या फुटपाथीचेर सगळीकडे घाण पसरून ते दवरतात। हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। हे कामगार सोरो पिवन न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें थळावे नागरीक सांगतात। ह्या विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या। अशा तरेच्या प्रकरणाक लागून मडगांवची इमेज पिड्ड्यार जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें अशें थळावे सांगतात। मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या भायर फुटपाथीचेर हे कामगार रावतात, थंयच न्हिदतात, खातात आनी बुरशेपणां करून दवरतात। ताका लागून थळाव्यांक हाचो त्रास जाता। तशेंच हे सोरो पिवन लेगीत धुमशणां घालतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। नगरपालिकेन बेगींतल्या बेगीन हांचेर कारवाय करची अशें थळावे सांगतात। दिवचले भर बाजारात सेप्टीक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान गंभीर प्रश्न उप्रासलो। ह्या टाकयेंतल्यान घाण उदक भायर व्हांवपाक लागलें, देखून विक्रेत्यां सयत गिरायकांक मनस्ताप सोंसचो पडलो। ह्या घाण उदकांत किडी पडलेल्यो आसा अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें। दिवचले भर बाजारांतल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्या कुशीक सेप्टीक टाकी जी आसा ती ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान व्हड प्रश्न थंय निर्माण जाल्लो। हे घाण उदक रस्त्यार व्हांवपाक लागले आनी सगळो बुडसो वास वाठारांत पातळ्ळो। टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता। फाटले सुमार वर्सभराच्यान हो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा अशें थळावे सांगता। घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी लेगीत भायर सरतात आनी बुरशें वातावरण थंय पसरिल्लें आसा। ह्या सेप्टीक टाकयेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशें विक्रेते सध्या मागपाक लागल्या। ह्या घाण सेप्टीक टँकेच्या उदकाक लागून गिरायक सुद्दां येना अशें थळाव्या विक्रेत्यांचें म्हणणें।
आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीचें आसा. सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो. नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले. आपणें कसलेंच राजकारण करूंक ना आनी भविश्यातूय करपाचो ना अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलां. काणकोणा गोवा फॉरवर्डाच्या बसकेचेर प्रतिक्रिया दिता आसतना मंत्री उलयतालो. ताका लागून कायद्याचें पालन करून बसका फुडली घेवची अशें मंत्री तवडकराचें म्हणणें आसा. आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीचें आसा अशें तांचें म्हणणें. सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो अशें मंत्री तवडकरान सांगिल्लें आसा. नेमाचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले. आपणें कसलेंच राजकारण करूंक ना अशें मंत्री रमेश तवडकर सांगतात आनी भविश्यातूय आपूण कसलें राजकारण करचो ना अशें ताणें उलोवप केला. काणकोणा गोवा फॉरवर्डाच्या बसकेचेर प्रतिक्रिया दिता आसतना मंत्री रमेश तवडकार उलयतालो. कुंकळे वॉर्ड नंबर 7तल्या लोकांक फाटल्या 20 वर्सां सावन पक्को रस्तो ना आनी हाका लागून थळाव्या लोकांक गाडयांनी प्रवास करता आसतना त्रास सोंसचे पडटा. वेंचून आयिल्ले आमदार फक्त फटीशीं आश्वासनां दितात आनी प्रत्यक्षांत मात कांयच उदरगत जायना. हाका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो रस्तो जावचो म्हणून PWD कार्यालयांत कितलेशेच फावटी आमी येरादाऱ्यो मारल्यो पूण कांयच फायदो जालो ना अशें थळावे सांगतात. देखून आमकां पक्को रस्तो बेगिनांतले बेगीन करून दिवचो अशी मागणी कुंकळच्या वॉर्ड नंबर 7तल्या लोकांनी केलेली आसा. फाटलीं 20 वर्सां जालीं आमकां बरो रस्तो ना. ह्या मातयेच्या रस्त्या वयल्यान वयतले जाल्यार गाडयो चलोवपाक त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें. आमदार फक्त निवडून आयले उपरांत आपली जी आश्वासनां दिल्ली आसतात ती पाळिना अशें तांचें म्हणणें. आमकां पक्को रस्तो करून दिवचो अशी कुंकळच्या ह्या थळाव्यांनी मागणी केल्या. मोरगांव नगरपालिकेची सोमारा बसका जाली. ह्या बसकेत हिंदू मसणभुंयचें नुतनीकरण, विक्रेत्यांक नव्या नुस्तें मार्केटांत स्थलांतरीत करप, तशेंच उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालया नवीन नुतनीकरण केल्ल्या पालिकेच्या इमारतींत हाडपा विशीं ही चर्चा जाली. पालिके विशीं जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर ही खासा बसका आपयल्ली. पार उसगांव वाठारात पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या चेंबराक गळटी लागली आनी ह्या चेंबरात प्लास्टीक बाटल्यो, बियरीचे कॅन अशे कोयर उडयल्ले आसा आनी हाका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्को उसगांव पंचायतीचो पंच वांगडी राजेंद्र नायक हाणें उक्तायला. भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितल्या बेगीन पायपलायनीची दुरुस्ती करची म्हणून राजेंद्र नायक हाणें मागणी केल्या. पार उसगांव ह्या वाठारात ही पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या चेंबराक गळटी लागला आनी ह्या चेंबरात प्लास्टीक बाटल्यो, बियरीची कॅनां, कोयर अशी हळशीक हांगासर ह्या चेंबरात पातळिल्ली आसा. ताका लागून भलायकेचेर लोकांच्या परिणाम जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्को पंच वांगडी राजेंद्र नायक हाणें उक्तायला आनी भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितल्या बेगीन ह्या पायपलायनीची दुरुस्ती करची अशी मागणी ताणें केल्या. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान केल्ल्या 550 दिसाच्या 550 कोटी श्री राम नाम जप ह्या उपक्रमाक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आनी लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भातली तिनूय प्रमाणपत्रां अधिकृतपणान मठ संस्थेक दिल्ली आसात. जेन्ना ह्या रिकॉर्डा बाबतीत आंतरराष्ट्रीय संस्थे कडेन उलोवप चलतले तेन्ना हो रिकॉर्ड मठाच्या नांवानूच दिवचो अशी मागणी आपणे केल्ली अशें श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगलें.
आगोंदा खेळा मैदाना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या बशीक शेनवारा राती अचकीत उजो लागलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात उज्यान बस लासून काबार जाली। सुदैवान जिवीत हानी टळी। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण ही बस पर्तगाळ भक्तांक घेवन आयिल्ली खंय। तेलंगणाच्या जगतियाल जिल्ह्यातल्या डोंगराळ वाठारात लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात लासून सुमार 20 परस मायज दुकानांक गोबर जाली। शेनवारा राती हो भयानक उजो लागलो खंय। एका फाटोफाट एक उबी आशिल्ल्या खेळण्यांच्या दुकानाक हो उजो लागप केलो। सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना, मात उजो खूबच भयानक आशिल्लो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। या सगळ्या दुकानांनी आशिल्ल्या सगळ्या सामानांचो लासोन गोबर जाल्ल्यान विक्रेत्यांचे बरेच प्रमाणात लुकसाण जाल्ले आसा। मात नेमके उजो लागपाक फाटले कारण स्पष्ट जावपाक पावले ना। या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिल्लीच्या द्वारकातल्या इंद्रप्रकाश युनिव्हर्सिटीत अकस्मात ऑडिटोरियमाक उजो लागपाची घडणूक घडली। हो उजो सकाळी 9:15 सुमाराक लागिल्ल्याचे कळ्ळां, मात नेमके उजो लागपा फाटले कारण स्पष्ट जावंक ना। सुदैवान ह्या घडणुकेत खंयच्याच विद्यार्थ्याक दुखापत वा जिवीत हानी जावंक ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावन उजो नियंत्रणात हाडलो। बंगालच्या खाडीत तयार जाल्ले दितवा चक्रीवादळाक लागून भारतातल्या कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या 5 राज्यां खातीर उटंगराच्या पावसाचो अलर्ट जारी केल्लो। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाणेच तामिळनाडूत पावसान हजेरी लायली। देखून अजूनय भरपूर पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे कळटा। मजगतीं अशा परिस्थितीत नुस्तेमारी करपा खातीर दर्यांत वच्चे न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेकारांक दिल्ली आसा। केरळच्या कन्नूर वाठारांतल्या एका अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत एका बायलेच्या मेंदवाचे कवटे तसेच हाडांचो सांपो सापडलो। या कवट्याची तपासणी केल्या उपरांत गायब आशिल्ल्या 73 वर्सां बायलेची आशिल्ल्याची स्पष्ट जाली। या बायले संदर्भात तिचे धुवेन पोलिशेत कागाळ नोंद केली। या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावित घोवाक अटक करून ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा।
अस्तंत बंगालात 3 प्लास्टिक कंटेनर आणि सुमार 60 ते 70 लाईव्ह सॉकेट बॉम्ब पणसाच्या बागेत लिपयल्ले सापडले. मुर्शिदाबाद पोलिसांनी ही कारवाई केली. नेमके हे बॉम्ब खंयसून आयले हाचो सोद घेवप सुरू आसा. सध्या या प्रकरणाचो तपास CID पोलीस करतात. पार्सलाविषयी बनावट संदेश धाडून पैसे लुटपाचे प्रकार चालू आसात. पार्सलाच्या संदेशापासून लोकांनी सादूर रावचे अशी एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. पार्सलाच्या संदेशाक बळी पडून 2 जाणांचे पैसे गेल्यात. हाका लागून सादूरताय बाळगुपाची एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. अर्धवट माहितीक लागून तुमचे पार्सल पावप शक्य जायना. ह्या लिंकार क्लिक करून पत्तो धाडात आणि डिलिव्हरी शुल्क फारीक करात असो संदेश मोबायलाचेर येता. कार्डाची माहिती दिल्यार तुमचे पैसे वचपाची भिरांत आसा. हाका लागून असो संदेश आयल्यार 1930 ह्या नंबराचेर पुलिसांक माहिती दिया. अनवळखी लिंक क्लिक करू नाकात. बँकेचे खाते, OTP वा पत्तो धाडू नाकात अशी एडवायझरी पोलिसांनी जारी केल्या. अशा बनावट संदेशाक लागून एके बायलेचे आणि दादल्याचे पैसे बुडल्यात. देखून अशा स्कॅमांपासून सगळ्यांनी सादूर रावचे. गोंय पुलिसांकडल्यान ओनूच्या वरचा गैरव्यवहार करपी 507 वेबसायटी आणि 767 मोबाईल नंबर ब्लॉक केल्यात. हातून 151 सोशल मीडिया अकाउंट आणि 2 मोबाईल ॲपांचो आस्पाव आसा. बनावट पार्सल डिलिव्हरी, ऑनलाईन गुंतवणूक फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन आणि डेटिंग ॲप, डिजिटल अरेस्ट, बनावट हॉटेल बुकिंग पोर्टल हांचो हातून आस्पाव आसा. एकाच मे महिन्यात 258 वेबसायटी ब्लॉक केल्यो. हाचे उपरांत जानेवारीत 78 जाल्यार जुनात 72 वेबसायटी ब्लॉक केल्ल्याचें कळटा. दिल्लीच्या क्रायम ब्रँचान केल्ल्या कारवाईत आंतरराज्य सोऱ्याच्या तस्करेच्या रॅकेटीचो पर्दाफाश केलो. या कारवाईत 40 कार्टून भायरच वट्ट 1920 क्वार्टर बेकायदेशीर सोरो जप्त करून 2 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात. तशेंच या तस्करेत वापरात आशिल्लो TSR लेगीत जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरो खंय बिहारात सप्लाय करताले. आता घरातल्यान तुमकां तुमच्या आधार कार्डात नोंद जाल्लो मोबाईल नंबर बदलपाक मेळटलो. आधाराचेर नियमन करपी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान नवी डिजिटल सेवा जाहीर केल्या. हाचे वरवीं वापरप्याक OTP आणि फेस ऑथेंटिकेशन वरवीं आधार ॲपाचेर आपलो मोबाईल क्रमांक अपडेट करपाक मेळटलो. पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी लोकांक आणि ज्येष्ठ नागरिकांक ही सेवा सोयीची आसतली. UIDAI प्रमाण मोबाईल नंबर अपडेट करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी केल्या. ताका कसलेच कागदपत्र वा भेट दिवपाची गरज ना. कांय मिनिटांनी ही पुराय प्रक्रिया पुराय जातली. सगळ्यात पयलीं वापरप्याक आधार ॲप डावनलोड करचो पडटलो. मागीर वापरप्याक आपलो आधार क्रमांक आणि नवो मोबाईल क्रमांक घालचो पडटलो. OTP व्हेरिफिकेशन जातले जे पोरण्या वा नव्या क्रमांकाचेर धाडटले. ते उपरांत स्मार्टफोन कॅमेरा वापरून फेस ऑथेंटिकेशन पुराय करचे पडटले. 50 रुपया पेमेंट केले उपरांत फॉर्म सबमिट करचो पडटलो. बायोमेट्रिक अपडेटा वांगडा हे फुकट आसतले. अपडेट स्टेटस तपासपा खातीर UIDAI संकेतथळार URN क्रमांकान तपासूंक शकतात.
देशभरातल्या खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे ऑडिट करपाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला। तातूंत न्यायालयान केंद्र सरकार, सगळी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच यूजीसी म्हळ्यारूच विद्यापीठ अनुदान आयोगाक ह्या ऑडिटा उपरांत वैयक्तीक तरेन सय केल्ले प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश दिले। विद्यापीठांची स्थापना कशी केली, तांचे नियंत्रण कोण करता, तांकां खंयचे तरेचे नियामक परवाने दिल्यात आणि ही विद्यापीठां खऱ्यांनीच नॉट फॉर प्रॉफिट तत्वाचेर चलतात काय कितें ही सगळी माहिती प्रतिज्ञापत्रांत दिवची पडटली। अस्तंत बंगालात ममता सरकार 8 महिन्यांच्या विरोधा उपरांत नवो वक्फ सुधारणा कायदो लागू करपाक तयार जाला। राज्यातले 8063 वक्फ मालमत्तांची माहिती 6 डिसेंबर मेरेन केंद्र सरकाराच्या उमेद वेबसायटीचेर अपलोड करची अशें राज्य सरकारान सगळ्या जिल्लोधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात। वक्फ सुधारणा कायदो अंदूं 4 एप्रिलाक संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मंजूर जाल्लो तेन्ना अस्तंत बंगालान तो आपल्या राज्यात लागू करपाक न्हयकार दिल्लो। चणे भाजपाक विखारी ऑरामाइन रसायनाचो उपेग करतात अशें मुखार आयला। ह्या रसायनाचो उपेग चण्यांक आकर्षक रंग दिवपा खातीर करतात खंय हे संबंधी शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी हांणी केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान हांचे कडेन कागाळ केल्या। चणे भाजपाक वापरिल्ली रसायनां धोक्याची आशिल्ल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या। केंद्रीय मंत्र्यांकडेन केल्ल्या कागाळीतल्या अहवालाचो उल्लेख करून ऑरामाइन हो उद्देगीक रंग असा म्हणला। लेदर आणि कपडे खातीर ताचो उपेग करतात। रंग चड डाग करपा खातीर ताचो उपेग करतात। तेच ऑरामाइन चणे भाजपाक वापरतात। हाका लागून अन्न सुरक्षेच्या नेमांचे उल्लंघन जातात। त्याच बरोबर सगळ्या भारतीयांच्या भलायकेक धोको निर्माण जाता। अन्न सुरक्षितताय आणि मानक कायदो 2006 खाला अन्न पदार्थात ऑरामाइन वापराचेर बंदी आसा। तरी लेगीत ताचो व्हडा प्रमाणात वापर सुरू आसा। तातूंत कॅन्सर निर्माण करपी पदार्थ असतात अशें संवसारीक भलायकी संघटनेचें मत आसा। देखून लिव्हर, मूत्रपिंड आणि मूत्राशयाच्या कॅन्सराचोय धोको आसा। ऑस्ट्रेलियाचे 62 वर्सां पिरायेचे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हांणी शेनवारा हेडन हिचे कडेन लग्न केले। अल्बानीज हांणी 46 वर्सां पिरायेच्या जोडी हेडन हिचे कडेन कॅनबराच्या प्रधानमंत्री कार्यालयात लग्न केले। जोडी हेडन ही आर्थीक सेवा मळार काम करता। ह्या वेळार भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्विट करीत ह्या जोडप्याक परबी भेटत सुखी आणि खुशाल लग्नाची कामना केल्या। युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनान केल्ल्या संशोधनांतल्यान हवेच्या प्रदूषणा बाबतींतली एक म्हत्वाची गजाल उक्ताडार आयल्या। जर हवेचें प्रदूषण चडूच खर आसलें जाल्यार कितलोय व्यायाम केलो म्हणून सदच्या जिणेंत कसलोच उपेग जावचो ना अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा। कॅन्सर वा काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या मदीं व्यायामाचो फायदो दिसून आयलो पूण धोको टळोवंक नाशिल्ल्याचेंय स्पश्ट जालें। पूण हवेच्या प्रदूषणाक लागून श्वासोश्वासाची दुयेंसांचेर कसलोच उपेग जायना अशें दिसून आयलां।